आयज हांव हावजान उबो रावलेलो आसा to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 47. Saglank Peli, I would like to thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Health, Sri Vishwajit Rani. जे इस्पान आयज GMC जे इम्प्रुवमेंट येयलेले आसा आनी जी गोवा मेडिकल कॉलेज जी आमची आख्ख्या देशा भितर इज द फर्स्ट हॉस्पिटल GMC जेच्यांनी रोबोटिक की रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट केलेली आसा तेजे लागून तांकां खूब खूब मिनिस्टराक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक इट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस. फर्दर फुडें उलयतना स्पीकर सर एकूच हांव मेन्शन करपाक सोदता देर आर वेरियस टेक्निशियन एट cardiology department such as stress test technician, cath lab technician, echo technician who works on contract basis for last 12 years. I request the Honorable Minister to look into this and regularize their services. Speaker sir, परत एकदा उगडास करताना की एवरी टाइम आम्ही हे असेंब्लीन मेन्शन करीत येयलेले आसा. There is also demand for clinical post graduation seat allotment for reserve categories candidates such as ST, SC and OBC at GMC, which Minister may kindly note and do the needful. त्यांचो जो रोस्टर पेंडिंग आसा तो आता म्हाका दिसता क्लियर जावन तो मेंटेन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 48. सगळ्यांत पयलीं आय वूड thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Health Sri Vishwajit Rani. कित्याक सगळ्यांक एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार म्हाका खूब म्हणल्यार खूब इट वॉज द नीड ऑफ द आवर फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली एट सडा प्लेस एक 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून जो आमी डिमांड केल्लो आनी ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेंच्यांनी हे म्हाका आयज रियलिटी करून दाखयलेली आसा. आयज एक ड्रीम कम ट्रू फॉर मुर्मुगांव. आयज मुरगांवच्या लोकांक एक स्वप्न तेंचें पूर्ण जालेल्या भाशेन आमचें हॉस्पिटल इन रियलिटी थंय जाता. हेजे पेंडींग लास्ट फेजीचेर जे उरलेले आसा ते म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर हे क्लियर करून दितलो आनी म्हाका दिसता हे बाय नेक्स्ट मंथ आमी हेजे खंय तरी फावंडेशन घालपाक पावतले. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे हांव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ श्री विश्वजीत राणेचे हांव परत एकदा धन्यवाद म्हणटा कित्याक ज्या हिसपान तेंच्यांनी आख्ख्या गोंया भितर मेगा हेल्थ कॅम्प स्टार्ट केले आनी इट वॉज अ बीग सारको सक्सेस. कित्याक हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता जेन्ना हो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेगा म्हणल्यार हांवें केन्ना विचार असो करूनासले की इतले लोक येतले म्हणून. अराउंड 1200 people attended that camp, took that benefit. त्या लोकांक इतलो फायदो जालो. माझे ते कॅम्पाक अटेंड जालेले कितलेशे लोकांची सर्जरी जाल्या, ऑपरेशन जाले. सो इट वॉज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन अशे मेगा कॅम्प जे तुमी स्टार्ट केल्लेले आसा ते कंटिन्यू एवरी इयर हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावचो म्हणून हांव तुमचे कडेन एक हांगा एक डिमांड करता. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे एक मुर्मुगांवाक लागून आमच्या एक कार्डियक केअर एम्ब्युलन्स दिवची म्हणून हांवें गेल्या फावटी तुमचे कडेन मागलेले ऑनरेबल मिनिस्टरा मागता कितें तेजेर तुमी लक्ष घालतले. त्याच प्रमाणे जी आमची सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा चिकालीम थंयसर एकूच एम्ब्युलन्स आसा. ती एम्ब्युलन्स जर पेशंटाक घेवन GMCन गेली या ऑस्पिशियो हॉस्पिटलान गेली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्यार थंयसर सेकंड एम्ब्युलन्स आसना. सेकंड एमर्जन्सी आसलेल्यार ती एम्ब्युलन्स येयसर रावची पडटा. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता की एक सेकंड एम्ब्युलन्स आमकां एक चिकालीम सब हॉस्पिटलान दिवची म्हणून. स्पीकर सर, तेजेच बरोबर हांव मेन्शन करपाक सोदतालो कित्याक ऑलरेडी हांवें हो 0 आवर्साक हो विशय घेतलेलो आसा. कित्याक गेल्या संडे 27 जुलयाक जो इश्यू आमच्या चिकालीम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जालो कित्याक इतले पेशंट येयले थंयसर आनी एकूच डॉक्टर आसल्या कारणान थंयसर सारको चावस जालो. सो अशी परत जावचें न्हू. सो जे डॉक्टर्स आमकां चिकालीम हॉस्पिटलान जे जाय पडटा पळय ते मातशे तुमी आमकां प्रोवायड करचे आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी स्पेशली विकेंड्साक पूर्ण खात्री आसा की तुमी हे आमचे जे डिमांड आसा ते तुमी मान्य करून घेतले. स्पीकर सर, हे विशयाचेर उलयतना हांव मुद्दाम सांगता म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लो आसा ऑर्गनायझेशनान तेजेर हांव उलोवपाक सोदता कित्याक देर आर अराउंड 9 NGOs in Goa working in prevention and control of HIV under National AIDS Control Prevention Program for more than 25 years in HIV prevention and control program in Goa.
स्पीकर सर मुद्दाम हांव सांगपाक जाय हेंच्या सर्विसीक लागून देर इज अ डिक्लायन इन डिटेक्शन ऑफ HIV केसीस ऑल ओव्हर गोवा आनी हे जे NGOs आसा 25 NGOs तेंच्या अंडर अराउंड 250 नंबर्स जे आमचे लोक आसात ते काम करतात थंयसर खुबशे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकूय आसा म्हणून हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता जे रेम्युनेशन आमी जे हेंकां दिता NGOक जे फंड्स दिता आमी टू डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस हे वाडोवन दिवचे कित्याक लागून ते स्टाफ जे आसा पळय तांकां खंय तरी हे रेम्युनेशन वाडून मेळटलें कित्याक तांकां आयज तेंची एज जाल्लेली आसा तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना आनी कांय करूंक शकना आनी तांकां तेंची लायफाचीय सेफ्टी ना सो हांगा तरी हांकां वाडोवन दिलें जाल्यार तांकां कितें तरी वाडोवन मेळटलें म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर सर स्पिकींग ऑन आमचे लाडली लक्ष्मीबाई गिरायकर आमची खुबशी जी केसीस व्हेरीफायड जाल्लेली आसा मुर्मुगांवची ती पेंडींग आसा ती आमकां क्लियर करून दिवची त्याच प्रमाणे आमची जी थोडी केसीस आसा जी कमिटी कडेन गेल्लेली आसा आयज 5 वर्सां जाली ती कमिटीच्या अंडर आसा पेन्शन थोडे डॉक्युमेंटाक लागून जशें मॅरेज सर्टिफिकेटाक लागून सो हांव मागता कितें बेगीनच्या बेगीन करून दिवची आमची तशेंच 30 फील्ड असिस्टंट who are appointed on contract basis in the year 2016 under Director of Human and Child Development. तांकां आतां 9 वर्सां जाली स्पीकर सर मागता हांव ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन हेजेर लक्ष घालून तेणें मातशें आमचें काम करून दिवचें स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 55 आयज तुमी एक 2 न्यू सर्क्युलर जर घालो खरंच गरज आसलेली ह्या सर्क्युलराची जी न्युक्लियर फॅमिली आसा तेच्या भितर तुमी हाऊस टॅक्स आनी रिपेर आनी कन्स्ट्रक्शन परमिशनाक लागून ही व्हडली न्युक्लियर फॅमिली आसा तेचेर हांव काल उलयला चड टायम घेयना आयज तांकां न्युक्लियर फॅमिली एका घरान 3 भाव रावता जाल्यार तिगांयकूच सेपरेट टॅक्स हाऊस टॅक्स घेवंक शकता सेपरेट वॉटर घेवंक शकता इलेक्ट्रिसिटी घेवंक शकता सो एक ही म्हाका दिसता खुबशे फॅमिलीनी बेनिफीट जाता स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो तर आय ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक जी टेम्पररी स्टेटस तुमी डेली वेजीसाक लागून दिल्लेली आसा इन फॉर वर्किंग फॉर मोर दॅन 7 years सो बाकीचे जे आउटस्टँडींग आसा थोडे उरलेले आसा तांकां बेगीनच्या बेगीन दिवची म्हणून हांव मिनिस्टर कडेन मागता स्पीकर सर परत एकदा मुद्दाम सांगपाक सोदता इन मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील आमचे 25 वॉर्ड्स आसा हे 25 वॉर्ड्स आसा ते हांव हे डिमांड करता की 27 वॉर्ड जावचे कित्याक आयज आमचे मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा आमची 3 कॉन्स्टिट्युन्सी एकठांय येवन ती मुर्मुगांव वास्को आनी दाबोली अशी 3 कॉन्स्टिट्युन्सी वांगडा येवन आयज पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा आयज जे वॉर्ड आसा पळय तांकां खंय तरी इनबॅलन्स आसा आमचे वॉर्ड म्हाजो वॉर्ड नंबर 1 1,500 वोटर आसा बट वॉर्ड नंबर 2 आमचे 2,500 आसा तशेंच वॉर्ड नंबर 8 आमचे 1,500 वोट आसा वॉर्ड नंबर 9 आमचे 3,500 सो हे सगळें इनबॅलन्स आसा हे इक्वल करचे आनी हे जे वॉर्ड आसा 25 वॉर्ड्स आसा ते 27 वॉर्ड करचे म्हणून हांव डिमांड करता स्पीकर सर लास्ट पॉयंट उलयतना टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयतना आय रियली एप्रिशिएट द एफर्ट्स वॉट अवर ऑनरेबल मिनिस्टर हेज टेकन कितें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग खूब बरें काम जावपाक लागलेलें आसा आनी आमचे स्पेशली आमचे गोंयकारांक हेजो खूब फायदो जाला म्हाजे फ्रेंड सर्कलान सुद्दां हांवें पळयलेलें आसा जे हिसपान आमचो मिनिस्टर हेल्प करता एक व्हडले तेजे हांव म्हणटा उपकार आसा आमच्या आख्ख्या गोंयकारांचेर त्याच प्रमाणे एकूच आमचो इश्यू चल्ला तो तुमकां लागता डेप्युटी स्पीकराक कित्याक तूं आमचो चेअरमॅन आसा मुर्मुगांव PDAचो जी नेवल एनओसीक लागून जे आमी त्रास काडटा थंयसर ते एवरी टायम आमी उलयता आयज 6 ते 1 वर्स लागता एनओसी घेवपाक लागून इवन जेंकां एनओसी मेळ्ळा तेणें जे ग्रावंड फ्लोर काडलो आसा फर्स्ट फ्लोर काडपाक जर आतां गेले जाल्यार परत तेंची आतां एनओसी मागपाक लागलेले आसा एक एग्जांपल म्हाज्या फ्रेंडाचें दिवंक शकता तो जे घर थंय आसा तो घर ते डेमोलिश करून दुसऱ्या बांदपाक आजून पर्यंत 1 वर्स जालें ताका एनओसी मेळना सो अशी कितलेशी इश्यू आसा हेजेर मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष दिवचें आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ऑनरेबल मिनिस्टर हे जे हांवें हांगा हावजान मांडलेले आसा ते पूर्ण करतले थँक्यू स्पीकर सर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर